CSI and MECL are two agencies of the government of India which carry out exploration activities. So these are meetings of a routine nature. It is basically on 15th of February, Central Geological Promotion Board is having a meeting in Delhi to finalize the annual action plan of the Geological Survey of India for the year 2019 to 2020. So in this, if there are any inputs from the state of Goa, that was discussed in today's meeting. Nothing with regards to reopening of the mining. This is, as I told you, it's meant for deciding the annual action plan of the Geological Survey. So normally it's a consultative exercise. So all state governments are required to hold these meetings. These are very routine meetings. मायनिंग फ्रंट म्हणटा मोठ्या मोठ्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणी हांगा परवडपाची ना. लिजाचे सरफेस रायट्स गोयच्या मिनेरांचे प्रकरण परत कोर्टान हुमकळपाची शक्यताय चड. आता गव्हर्मेंटान डिसिजन मायनिंग ऑप्शन करपाचें घेतलां हें म्हाका खबर ना, कारण गव्हर्मेंटान ऑक्टोबरान सेम डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जेन्ना मिटींग जाल्ली रिजनल वेस्टर्न झोनाची, ते मिटिंगेंत ताणें सांगलेलें की गोंयच्यो मायनींग ऑप्शन करूंक शकना आनी ते गोंयांत ऑप्शन करपाचें फिजिबल ना आनी पॉसिबल ना. हें पयलीं गव्हर्मेंटान कळयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. हें म्हाका इन्फॉर्मेशन खबर आसा. आतां हो एक्सरसायज कित्याक करता तें म्हाका कांय खबर ना. हो एक्सरसायज कोणाक दाखोवपा खातीर आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपा खातीर करता काय रियल करता तें कांय खबर ना. कारण ऑप्शनचो म्हाजो ऑब्जेक्शन कांय ना. ऑप्शन फिजिबल ना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कारण गोंयच्यो ज्यो ऑप्शन आसा, कित्याक कालचे जर न्यूज तुमी जर पळयली जायत आनी ते नोटीस जर पळयली जाल्यार तो ब्लॉक करपाचें अशें आसा. आतां हे ब्लॉक जे आसा ते ब्लॉक जर करतलो जाल्यार 10-10 किलोमिटर 15 किलोमिटराचो ब्लॉक करचो पडटा. गोंयांत हे ब्लॉक शक्य ना, कारण गोंयांत त्या म्हयनी एक दोन मायनी एके मायनी आनी दुसरे मायनी मदीं गांव आसात आनी हे जर ब्लॉक करपा जालें जाल्यार सगळे गांव ब्लॉकांनी येतले आनी त्या मागीर लोकांचें कितें करतले ते. दुसरें म्हटल्यार ह्या ब्लॉकांनी लोकांच्यो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसात, म्हणजे स्वताच्यो गव्हर्मेंटाच्यो जागा ना त्यो, ह्यो सगळ्यो लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसात. त्यो जागा गव्हर्मेंट टेक ओवर करतलो कितें ब्लॉक करून, हो प्रश्न आसा. आनी दुसरें प्रश्न आसा की हे मायन ओनर तांकां ऑप्शन करपाक दितले काय स्टे हाडटले आनी ते कोर्टान मागीर 10-15 वर्सां उरतल्यो केशी. तोपर्यंत मायनी सुरू जावच्यो ना गोंयच्यो. ही अशी परिस्थिती आसा. बीजेपीचे खासदार गोयचे मायनिंगाची दिशा थारावंक 15 फेब्रुवारीची डेडलायन दिता आसतनाच जिओलॉजिकल बोर्डाची मायनिंगाचे एक्शन प्लानाचेर 15 फेब्रुवाराक दिल्ली बसका जाता. मायनिंग फ्रंटाचो तांबडो बावटो. फ्रंट उलयता ते कोतान ऑक्शन केल्यार गोयचे मायनिंग आनी गोंयकारांची परिस्थिती आगीतून फोफाट्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.